काश्मीरात पर्यटकांचेर टार्गेटेड हल्लो करपी आतंकवादाचे घडणुके उपरांत मोदी सरकार ॲक्शन मोडात. पाकिस्तानाक उदक बंद करपाची शिटकावणी दिली. भारतान आशिल्ल्या पाकिस्तानींक देश सोडपाचो अल्टिमेटम दिलो. आता फुडले कारवायेचेर नदर. प्रधानमंत्र्यान राष्ट्रीय सुरक्षेचे नदरेन हाय लेव्हल बसका घेतली. बसकेत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग, NSA अजित डोभाल वांटेकार जालो. हाय लेव्हल बसकेत चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल अनिल चौहान हाजीर आशिल्लो. भारत पाकिस्तान तणावाच्या फाटभुंयेर बुधवारा प्रधानमंत्री मोदी CCS बसका घेतलो. CCS म्हळ्यार कॅबिनेट कमिटी ऑन सेक्युरिटी. हल्ल्या उपरांत ही दुसरी CCS बसका. मजगती देशभरातल्या पाकिस्तानी नागरिकांक परत वचपाक दिल्लो अल्टिमेटम सोंपला. गोंयांतूय कॉम्बिंग ऑपरेशन चल्ला. पुलीस टेनंट व्हेरिफिकेशन मोहिमेत बिझी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.